तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पावत विस्वास मोगू सारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पावत विस्वास मोगू सारता. मातेवाचें शुभ वर्तमान. जुवांवाचे शीस जेजू चडशी आयले आनी तांणी म्हणलें, आमी आनी फारिझेव उपास करता, पूण तुजे शीस करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोन्न्या आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगोस्त्राची सुतां ओडून काडटा आनी फालो उदीक विकोट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोन्न्या बोलण्यांनी भरिनात, भरीत जाल्यार बुल्ली फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरात आनी दोनूय बरे उरतात. देवाचें उतर हें.